नमस्कार. गोयच्या गावांच्यो वेची खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. पावसाच्या कळावाचो भाताच्या पिकावळीचेर जावं येता परिणाम. काणकोणच्या शेतकारांक पडला भंय. उटंगराच्या पावसाक लागून म्हापशा कोसळे दोंगराचे पालसण दोंगुल्ले वयर आशिल्ल्या घरांक उप्रासला धोको. गोग्यांनी पावस पडूनय आमटाणे धरणाच्या उदका पातळीन जाली ना वाड. 45.5 मिटरूच आसा धरणांतल्या उदकाची पातळी. आमदार चंद्रकांत शेटयेन केलो स्पेशल ऑलिंपिक पदक जैतिवंत खेळगड्याचो भोवमान. दिवचलचे स्टेट बँकेनूय केली आर्थीक मजत. उसगांवच्या लोकांनी मेरवाच्या पिलाक दिले जीवदान. रस्त्यात सुणांच्या हल्ल्यान जाल्ले जखमी. आनी बाणावली सुरू जाले गोंयांतले पयले मोहल्ला क्लिनीक. आपाचो आमदार वेंझी वेगसाचे हस्तुकी जाले उक्तावण. आतां खबरो विस्तारांत. अंदू पावसाक कळाव जाल्ल्या खातीर शेतकारांच्या पिकावळीचेर ताचो वायट परिणाम जातलो असो हुस्को काणकोणच्या शेतकारांनी उक्तायला. अंदू काजूक लेगीत बरें मोल मेळूंक ना. शेताच्या पिकावळींतल्यान फायदो जातलो म्हूण आस्त आशिल्ली खरी, मात सैमान ही आस्त लेगीत पुसून उडयला अशी खंत शेतकार व्यक्त करतात. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खबराकार बबेश बोरकार हाचो शेती विशीं हो स्पेशल रिपोर्ट. शेतकारांचे नशीब सैम थारायता अशें म्हणल्यार ते चुकीचे थारचे ना. अवकाळी पावस पडल्यारूय शेतकारांक नुकसाण जाताच आनी वेळार पावस पडूंक ना लेगीत जाल्यार नुकसाण जाता ते शेतकारांकूच. अंदू जून म्हयनो तसो सुकोच गेलो. हाका लागून शेतां रोवपी शेतकार सध्या हुस्केन आसात. काणकोणच्या खोतीगांव तशेंच गांवडोंगरी वाठारांतल्या शेतकारांनी ह्या विशीं आपलें मत व्यक्त केलां. पावस शेत रोवपाक वेळ जाल्ला, हाजो परिणाम कितें जातलो? शेतकारांक कितें भोगचें पडटलें तुमकां? सद्या दूख भोगपा पडटलें. कित्याक आतां पयलीं जुना म्हयन्या 15 तारीख जावं जुलय म्हयनो म्हळ्यार कंप्लीट जातालें. अंदू पळयलें जाल्यार हें आजून पावसूच ना. आनी बरें गव्हर्मेंट बी कांय कोणा हेंच ना, लक्षच ना सद्या शेतकऱ्यांचेर मेन लक्ष ना अशें दिसता तुका. कांय ना म्हळ्यार तुमी आतां शेत रोयलें सुद्दां जाल्यार तें पीक कितें दीस फुडें जातलें? कितें जातलें शेतां? आतां शेत रोयलें जाल्यार हेचे फुडें आतां रोयलें जाल्यार शेतां पीक जातली ना जातली तें आमी कांय सांगूंक शकना सद्या. कित्याक पयलीं जाणट्या प्रमाणे मागीर कीड लागप आनी तें तशें जळोवन वचप. तशें हय, त्याच टायमार जर रोयलें न्हू जाल्यार तेका दान जाता आनी मागीर तें लेट जालें की मागीर कीड लागप आनी तें तशेंच जळोवन वचप. तें मागीर कांयच उपेग जायना आनी फायदो बी जायना तेजो. तुमी गांवडोंगरी खोतीगांव ह्या सारके वाठारांतले लोक हे काजू पिकाचेर आनी शेताचेर डिपेंड आसता तुमचें सगळें हें. आतां काजू पिका रेट मेळना तुमकां, शेतांय रेट मेळना, तुका अजिबात रेट ना. आतां शेतांच जाल्यार कशें जावप काय म्हणटा तुका? आतां कितें आतां त्या महाराष्ट्रा बी तेवटें गळपाच दिवची पडपा ना न्ही. आनी आमकां आनी कितें उपाय आहा? आनी उपाय ना आमकां. कोण लक्ष दिवपी ना शेतकऱ्यांचेर. पूण शेतकारांचेर सरकार कितें म्हणटा, भाशणां करता की शेतकारांक प्रमोट करपाक, शेतकारांक फुडें काडपाक जाय. तें थिंग त्या स्टेजीरूय करता, फुड्या शेतकऱ्यां फुड्या येवन करना ते. आतां पळय, एक व्हील कटर घे, एक ट्रॅक्टर घे, 3 वर्स म्हळ्यार सबसिडीच ना. लोन काडून घेवप आनी ते परत 3 वर्स येत ते लोना परत आनी एक ट्रॅक्टरा पयसो लक्षच ना. प्रत्यक्षान कोण करता काय हें कळटा? हय, तांकां खबर ना ती. तांकां थिंग बेजार पेन मारपाक इतलीच खबर आहा न्हू. शेतकाराचेर परिणाम म्हळ्यार पळय, पावस जर आतां लेट जाला ऑलरेडी आनी मागीर सपोज जर पावस जर बेगीन गेलो जाल्यार पिकाचेर परिणाम जावपाक शकता. पावस लेट म्हणटकीर पीक आतां आमकां घालपाक लेट जालो म्हणटकीर मागीर थोडो पावस जाय पडटलो आनी मागीर जर पावस जर गेलो जायत जाल्यार मागीर तें उदक नासून मागीर शेत बी मागीर हें जावपाक शकता न्हू, पेड्डेर जावपाक शकता. म्हणजे केल्ले कश्ट सगळे वाया वयतले. हय, वाया वयतले. म्हणजे पावस लेट जालो म्हण कांय जायना, पूण मागीर थोडो पावस आसपाक जाय अशें.
कित्याक मागीर पावस जाय न्ही ताका फूल येवपा टायमार तेन्ना पावस ना जाल्यार तेन्ना प्रॉब्लेम जातलो. असो ना, तुमची आदी अशें केन्ना जाल्लें पयलीं? ना हो खरें म्हळ्यार ह्या वर्सा हो फस्ट म्हाका दिसता. पूण पयलीं एकदां जाल्लो केन्ना जुनाच्या 17 तारखेर पावस पडलो, पूण अंदूक चड लेट जाला. जून सोंपपाक हय जून सोंपपाक आयला. हो म्हाका दिसता म्हाजी यादी तरीक फस्ट कळ्ळें न्हू. म्हणटकीर त्या देखून पिकाचेर परिणाम जावपाक शकता, ना अशें न्हय. कळ्ळें न्हू. कित्याक खंयचेंय पीक जें आसा पळय न्हू त्या त्या हेजेर पळय त्या जालें जायत जाल्यार तें बरें जाता पळय अशें. आतां लेट जालें म्हणटकीच मातशे परिणाम जावपाक शकता, ना अशें ना. गोंय सरकारान शेतकारांच्या या प्रश्नांचेर लक्ष घालचे तशेंच या परिस्थितीन पिकावळ कशी घेवची या विशीं मार्गदर्शन करचे अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. भारत हो कृषीप्रधान देश अशें आमी म्हणटात, पूण ही शेत करपी शेतकारांचेर आज केदी मोठी संकट येयलां हे शेतकार सांगतात. आमी आसात गांवडोंगरी आनी खोतीगांव ह्या वाठारांत सफर केली तेन्ना कळ्ळें की हांची जें मेन पीक आसा हें काजू आनी शेती. ह्या वर्सा काजूच्या पिकाक दर मेळोन जाल्ल्या कारणान ते पयलींच चिंतेत आशिल्ले. तेजे उपरांत हो आतां पावस जो डिले जालो त्या कारणान तेंचे शेताचें पीक आतां ते करप काय ना करप, शेतां रोवप काय ना रोवप ह्या संभ्रमा आसात. शेतकार मागता की हेजेर कितें तरी कोणी तरी उपाय योजना करून आमकां सल्लो दिवचो. जर तर शेतां रोयलीं आनीक अदीक पावस येयलो जाल्यार पीक नश्ट जावपाची शक्यता आसा. त्या खातीर शेतकार सगळे चिंतेत आसात. शुक्रारा राती पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून राजवाडो म्हापशा दोंगराचे पालसण कोसळ्ळे. तशेंच कुशीक आशिल्लो लायटीचो खांबो लेगीत मोडलो. ताका लागून ह्या वाठारांतली विजेची पुरवण बंद जाली. थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक पळीत केल्या उपरांत ताणें घडणूक थळार येवन माती आनी झाडां कुशीक काडली. पालसण कोसळिल्ल्यान दोंगुल्ले वयर आशिल्ल्या घरांक आतां धोको निर्माण जाला. ते पावसा खातीर रात्री पावस पडलो पळय, त्या पावसा खातीर राती तसो अरावंड 12:30 ते 1 लँडस्लायड जाली आनी एक लायटीचो पोल आनी इलेक्ट्रीक जे कितें आसा पळय ते डॅमेज जाले. आनी ती सायटीक बरोबर सायटीक घरां आसा, टॉयलेट आसा आनी ते म्हाका दिसता उदक बिदक मुरोन बिरोन ते कोसळ्ळे, वीक जाले ते. तेन्ना कितें एक म्हजें रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी वेकेट करपाचें बेगींतल्या बेगीन. आनी डेप्युटी कलेक्टर आमी इन्फॉर्म केलें सगळ्यांक. आमी सकाळी फुडें येवन हें केलें, क्लियर केलें. पुलीस म्युनिसिपालिटी इंजिनियर आयले आनी क्लियर केलें आमी, CCTV हाडलें. तेन्ना म्हाजो रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन वेकेट करचें, कित्याक ना जाल्यार जिविताक हानी जावंक शकता. सो कलेक्टराक आनी मामलेदाराक म्हाका इन्फॉर्म केलां आमच्या चेअरपर्सनाक. आनी आतां हांगा तलाटी येवन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलां आनी ही वील गीव द रिपोर्ट. आफ्टर दॅट वी सी वॉट दे हॅव. जेन्ना आमी शेजाऱ्याक विचारलें तेन्ना अशें म्हणटा की ह्या भागान अशी ही दर वर्साची अशी लँडस्लायडींग चालूच आसता. हाका कितें एक नेमको सुटावो कितें आसूं शकता, एक परमनंट सोल्युशन? आतां परमनंट सोल्युशन तांकां रिटेनिंग वॉल जर बांदीत न्हू जाल्यार परमनंट सोल्युशन आसा. रिटेनिंग वॉल बांदपाक जाय ती. आतां आमी ME2 हांगा इन्स्पेक्ट करून गेला. ताका ऑलरेडी इन्स्ट्रक्ट केला की तुमी COक सांगून हांगा डेप्युटी कलेक्टराक एक लेटर करचें की तांकां हांगा येवन इन्स्पेक्शन करचें म्हणून. तेंच्यांनी ती हांगासर घरां आसा ती सारकी डेंजरस पोजिशनान आहा. ती केन्ना लँडस्लायडींग आतां जाल्यार तशी आनिकूय जावन ती कोलॅप्स जावंक शकता. तेंच्यांनी हांगा पर्सनली येवन इन्स्पेक्ट करचें आनी तांकां वेकंट करचें ना जाल्यार खंय तरी एक तांकां हें करपाचें अशें हांव अपील करता कलेक्टरा कडेन, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन. ते कलेक्टरान येवन हांगा इन्स्पेक्ट करून डिसिजन घेवचें की कितें तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिवचे पळय ते. आनी आतां आमची JCP प्लस आमचे वर्कर सुद्दां हांगासर आसा जे क्लियर करता, ही रोड आसा तो क्लियर करता. आनी मागीर तेच्या फुडें मागीर फायर ब्रिगेड आपलें कितें काम करतले. आनी फुडें तो इलेक्ट्रिकल पोल सुद्दां हांगासर डॅमेज जाल्लो आसा. ते इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट येवन तेंच्यांनी सांगलां की सायडीक काडून दवरा म्हणून, मागीर परत आसा तशें ते इरेक्ट करतले. फाटले सेगीत 8 दीस पावस पडटा, पूण अजून अपेक्षे प्रमाण आमटाणे धरणांतले उदक वाडूंक ना. उसरा जालो तरी पावस सक्रिय जाल्ल्यान धरणांतल्या उदकाच्या साठ्यांत ल्हव वाड जावपाची आस्त वाडल्या. उदका स्रोत खात्याकूय तसो विश्वास आसा. दुसरे वटेन पावस सक्रिय जाल्ल्यान साळबांदांतल्यान आमटाणे धरणांत उदक सोडप सध्या बंद केलां. उदकाचो सांठो कमी जाल्ल्यान फाटल्या मे म्हयन्याच्यान साळांतले उदक धरणांत सोडटाले.
8 दीस पाऊस पडून लेगीत सध्या धरणांतल्या उदकाची पातळी 45.5 मिटराच्या आसपास आसा. या धरणाच्या उदकाच्या पातळीची ताक 50 मीटर इतकी आसा. आमटाणा धरणाची पातळी अजून वाडोवंक ना. पावस चालू आसा. पावस चालू असल्यान पातळी वाडपाची शक्यता आसा. तेन्ना लोकांनी ह्या भिवपाची गरज ना. आनीक सेगीत 10-12 दीस जर पावस पडलो जर धरणाची पातळी वाडपाची शक्यता आसा. तेन्ना लोकांनी सरावणी लोकांनी भिवपाची ही गरज ना. स्पेशल ऑलिंपिकान 2 पदकां जिखपी केशव सेवा साधना विशेष शाळेची विद्यार्थिनी तानिया उजगांवकर हिचेर कौतुकाचो शिवर जाता. जर्मनीच्या बर्लिन शारांत जाल्ले हे सर्तींत रोलर स्केटिंग खेळा प्रकारांत तानियान ही कामगिरी केली. शेनवारा विशेष शाळेंत आयोजीत केल्ल्या कौतुक सुवाळ्यांत आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी प्रेमेन शेट हांच्या हजेरीन तानिया हिचो भोवमान केलो. ह्या वेळार स्पेशल ऑलिंपिकचे विक्टर वाझ, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे क्षेत्रीय उपवेवस्थापक विकास बसुमतारी, केशव सेवा साधना संस्थेचे कार्यवाह नाना बेहरे, शाळेचे अध्यक्ष सागर शेटये, मुख्याध्यापिका संजना प्रभुदेसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या सुवाळ्यांत स्टेट बँके वतीन तानिया हिका 10,000 रुपया आर्थीक मदत केली. आम्ही सरकारान सुद्धा घेऊन शिरोडकरांना खुबशे मनीस आसा वो एप्रिशिएट दी अशें बाकीच्या लोकांनी एप्रिशिएट करूंक जाय. आज तुमकां टिचरांच्या मॅनेजमेंटाक कितें जाय डोनेशन जाय पण त्याची थोडी गरज ना. सगळ्यांक जर जाय जाल्यार तांकां एप्रिसिएशन जाय. तांकां आमी सपोर्ट करपाक जाय. मॉरल सपोर्ट जो आसता तो सगळ्यांत व्हडलो आसता. एवरीथींग डजंट काउंट्स टू मनी. आनी दुसरें कितें आज एका भुरग्याक आमी केलें फाल्यां कितलीशींच भुरगीं आसात ती फुडें सरतलीं आनी आमकां फुडें टार्गेट ह्या स्कुलान तशें 2018 पासून आनी ते 2-3 भुरगीं बरी हाडपाची नॅशनल लेवलाक गेली. एक तुमचो मनीस गांवकार बी म्हणून सो अशें ह्या स्कुलान सदांच अशें प्रयत्न केला. हे स्कुलाचें काम अशें आसा न्हू खंयच लेवल दर्याचो गोवाय ताका करिना अशें हेंचें काम आसा. खूब बरें काम आसा. दे नेवर कम इन अशें पब्लीक म्हणजे मिडियान येना ते गाजा वजा करना. जेन्युनली काम करतात आणि जेन्युनली काम करपाक देवाचो तर आशिर्वाद आसा पण आमी लोकांचे आशिर्वाद करूंक जाय. देवान ताका थोडी बुद्धी कमी दिली. शारिरीक दृश्ट्या खंय तरी कमी दवरलें. देवाक न पोसता ही जी चॅलेंज आसा हे जे आमचेर जी जबाबदारी दिल्ली आसा हें दायित्व आमकां पेलता आसतना ह्या स्पेशल भुरग्यां खातीर आमच्या मनान आमी एक स्थान निर्माण करुया आनी समाजान तांकां बाकीच्या भुरग्यां सारकें वागोवन घेवपाक लागून एक आमी प्रयत्न करुया. उसगांव वाठारांतल्या थळाव्या लोकांनी मेरवाच्या पिलाक जीवदान दिलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उसगांवच्या रानांत कांय रस्तात सुण्यांनी ताचेर हल्लो केल्लो. रानांत गेल्ल्या लोकांनी हो प्रकार पळोवन रान खात्याक कळीत केल्लें. मेरवाच्या पिलाक दुखापत जाल्ली. ताचेर उपचार केल्या उपरांत ताका बोंडला प्राणी संग्रहालयान सोडून दिलें. दिल्लीचे धर्तरेचेर गोंयानूय मोहल्ला क्लिनीक सुरू जाला. बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगसान ते सुरू केला. आम आदमी पार्टीन दिल्ल्या आश्वासना प्रमाण हे क्लिनीक उक्तें केलां. बाणावले सेवा दिवपी सरकारी अधिकारी, पुलीस, लायनमॅनांकूय हे सेवेचो लाव घेवं येता अशें आमदार वेंझीन सांगलें. जे मोहल्ला क्लिनीक देशभर चर्चा जाल्ली आसा, आखे वर्ल्डभर चर्चा जाल्ली आसा. आम आदमी पार्टीचो मोहल्ला क्लिनीक हो रेप्लिका आज आमी गोंया हाडला आनी ताका आमी दवरला नांव गुड हेल्थ क्लिनीक. आनी हांगा दोतोर आसतलो फ्रॉम मॉर्निंग 9 o'clock टील इवनिंग 6 o'clock फ्रॉम मंडे टू सॅटर्डे. तपासपाचे फ्री आसतले. बेजीक जी वखदां आसा
कोणा तोंडयेची दुयेंस जाले कितें बेजीक वखदां आसा ती वखदां आमी हांगा दितले आनी बेजीक ट्रिटमेंट जो आसा हांगा करतले. डॉक्टरान सांगिल्ले ते भाशेन गुड डॉक्टर्स, गुड सर्जन्स, गुड प्रोफेशनल डॉक्टर्स, कॅन्सर डॉक्टर जावं आनी कसलो डॉक्टर जावं हे डॉक्टर म्हयन्या हांगा आसतले. तो प्रोग्राम आमी चालूच आसतलो. अँड दीस गिव्स अस एन ऑपॉर्च्युनिटी की जितले बाणाले लोक आसा, जितले कॉन्स्टिट्युएन्सींतूत लोक आहा, केन्नाय गरज पडली, कितें बारीकशें जालें, आज दोतोरा बरी वचपाक पयलीं सुद्दां लायन रावची पडटा, प्लस फारीक करूंक पडटा. कितेंय भुरग्यांक हो पावसाचो तेंप, भुरगीं दुयेंत पडटा, व्हायरल जायत आसा, बारीक बारीक वस्तू लागून दोतोरा बरी कितलो टायम पेड करूंक पडटा. सो दिस इज द क्लिनिक that we all wanted to happen all over Goa. I don't know if you all still remember, but during my election, when I was campaigning, when Wenzi was with me, we made a promise that we will see that in Benaulim constituency, we will open up a Mohalla clinic. And today is the day where Wenzi and the Aam Aadmi Party has fulfilled this promise. This shows without being in power, things can be done and we will do it. पणजी स्मार्ट सिटी अंतर्गत सिवेजीची पायपां घालपा खातीर रस्ते फोडून पणजेकारांचे हाल केल्ले. आतां पायपां घाल्यात खरी पूण जोडणी केन्ना हो प्रश्न जावन रावला. देखून पणजे भाजपा कार्यालया फाटल्यान एके बिल्डिंगेंतल्यान सिवेजीचे मेळें उदक व्हांवून रस्त्यार येवपाक लागला. वाठारांत घाण वास पातळ्ळा आनी हांगासर वेवसाय करपी दुकानदारांनी घाण वासाक लागून आपली तकली उडयला. फाटले कितलेशेच दीस जाले हे उदक व्हांवून आसा आनी पालिकेन अजूनय हाची दखल घेवंक ना. समाज वावुरपी तनोज अळवळपालकारान आरोप केला. आज आमी भर हे पणजे BJP ऑफिसाच्या एक्झॅक्ट फाटल्यान आनी हे जे सांडपाणी जे पळय आतां येता पळय हे गटराचें उदक अंदाज करा की हाज्या नांवान स्मार्ट सिटीच्या नांवान कोट्यावधी रुपया तुमी मोडले आनी ही एरिया कितें पणजेन येना, ही कितें पाकिस्तानाक पडटा, ही कित्याक व्हडली एरिया आनी हें उदक जें वता पळय आतां त्या लोकांक ताचो मनस्ताप जायना. ही घाण हळशीक घेवन वचो 2 मिनटां जर हांगा तुमी बाबा पत्रकार सुद्दां हांगा उबे रावल्या तांकां त्रास जाता. जे आतां इतले दीस ही सगळीं आस्थापनां हांगासर आसा, शॉपां आसा, तांकां बाबड्याक कितलो मनस्ताप जाता आसतलो हे विचार करपाची गरज आसा. आज ही एरिया कित्याक सोडली आनी हें सांडपाणी अजुनूय कित्याक वता, सरकारान हाजी कित्याक दखल घेवना. आतां थंयसर म्युनिसिपालिटी एपय ते झाड मारता, बरी गजाल आसा. हे गटर दिश्टी पडूना, कोणाकूच दिश्टी पडना. हेल्थ मिनिस्ट्री खंय, PWD खंय आनी गोंयचे मेयर आतां पणजेच्या मेयरान येवन एक्चुली पळोवपाची गरज आशिल्ली. हें अशें उदक एवरी नाव एंड देन व्हांवतलें आनी लोकांक त्रास जातले आनी लोकांनी फक्त उगी रावप. सरकारान कितें करप तर अशें लोकांक हें घाण वास घेवपाक हो हांगासर रावप. लोक येता वता ते बाबड्याक थुकी उडून वता. लोक जे हांगासर हे पळय तांगेली शॉपां आसा, हांगा बशिल्ले आसा, कोण कोण आपली बिजनस घालून, तांकां सुद्दां हीट आयल्या, ते बसूंक शकना, इतलो घाण येता. कृपा करून हे जे व्हांवता ते त्वरीत बेगिनात करून दियात आनी हे आतां पावसान जे लोकांक नाल्यार फाल्यां हांगासर जितले सरावंडींग लोक आसा तितले दुयेंस जावन जाम पडटले. हांगासर कितें तुमी बाबा लोकांक मारून काडपाचो प्रयत्न आसा काय कितें, नेक्स्ट कोवीड करपाचो प्रयत्न आसा? कृपा करून सरकारा कडेन मागता हें सारकें करा. हें तुमचें सरकार भलायकेक, लोकांच्या भलायकेक आसा अशें दाखोवन तरी दिया. धन्यवाद. झाडां सैमाची राखण करता तेन्ना दरेकल्यान झाडां लावन ताची जतनाय घेवची असो उलो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी मारला. शेतकी खात्याच्या आदारान दिवचले आयोजीत केल्ल्या कवाथे आनी कलमां वांटप सुवाळ्यांत आमदार मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयतालो. ह्या सुवाळ्याक नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, हेर नगरसेवक तशेंच शेतकी खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. आमदार दोतोर शेटये हांच्या हस्तुकी दिवचल मतदारसंघांतल्या लोकांक झाडां वांटली. तुम्ही विचार करा 25 वर्सां पयलीं कितें आशिल्लें पावस, 25 वर्सां पयलीं एनवायरमेंट कितें आशिल्लो आमचो, कितलो हेल्दी आशिल्लो. आतां आमच्या अपर्णा बायन कशें सांगलें, झाडां आज आमकां ऑक्सिजनाची गरज आसा. आज आमची कितलीशीं दुयेंसां सुद्दां हे सगळें इकोसिस्टम बॅलन्स इम्बॅलन्स जाल्ल्या जाल्ली आसा. त्यामुळे प्रत्येकान हाचेर सिरियसली पळोवपाचें. नुसतें सरकाराचे झाडां गावता म्हणून व्हरपाचें न्ही.
झाडेकारान जशें सांगलें खंय लावपाचें झाडां लावपाचें कोण तुमकां आडावचो ना. आपल्या गार्डनान बी लावपाक जाय कित्याक म्हणजे तें कशें आसा आपले जशें भुरग्याची तुमी काळजी घेतात तशी त्या झाडाची काळजी घ्या किंवा आपल्या घरात माजर कुत्र्याची कशी काळजी तशी घ्या. ते तेणें चिंतलां ग्रीन म्युच्युअली जे धोरण तेणें करपाचें थारायलां ते आमी सगळे कावन्सिलर मेळून सगळे आमी ताका सपोर्ट करतले दोतोराक जाता तितकी झाडां आमी आमच्या वॉर्डांचेर लावपाचो आमी प्रयत्न करतले. चड काय उलयना तेणें हें आमकां सगळें अरेंज केल्या बद्दल तेंचे खूब खूब हांव धन्यवाद म्हणटा आनी हांगा 2 उतरां उलोवंक दिल्या बद्दल धन्यवाद. पेडणे मालपे राष्ट्रीय महामार्ग धोकादायक स्थितीन आसा. नव्यान बांदकाम चालू आशिल्ल्या ह्या महामार्गाचेर पावसाक लागून पालसाणां कोसळपाचे प्रकार चालूच आसा. ह्या प्रकाराक लागून फुडाराक अपघात लेगीत जावपाची शक्यताय आसा. देखून राष्ट्रीय महामार्ग येरादारी खातीर उक्तो जावच्या पयलीं भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्रालान येवन महामार्गाची पळोवणी करची अशी मागणी काँग्रेसीचो मणियारो संजय बर्डेन केल्या. जे काम केलेले RCC डिझायन जे आसा लोखणाचे रेनफोर्स कॉन्क्रीट सिमेंट जे हांगा घातलेले आसा आनी ते बार जे यूज केलेले आहा न्हू बार मरे तेजे मरे सायजीन व्हडले आसपाक जाय आसले ती सायज हांगा ना. आनी जी जाळी मारलेली आसा ती जाळी 1 मिटराक 5 बार जाय आसले न्हू म्हाका दिसता 1 मिटराक 5 बार ना. ते स्पेसिंग जे आसता लोखणाचे स्पेसिंग जे आसतात अंतर दवरचें पडटा ते स्पेसिंग हेंच्यानी खूब जास्त दवरलेले आसा. कमी प्रमाणात दवरपाक जाय कित्याक लागून गोंयसून येदे व्हडले घबाट पडटले आनी गोंयचे जनतेचे पयसो मरे चुडार येतलो. MUR कंपनीचेर खरोखरच अख्ख्या गोंयान तेंच्यांनी काम पिड्ड्यार केलेलें आहा. निलेश काब्राल केन्ना तरी ताका आसा ताका गोंया बद्दल प्रेम तर आसा तर खंय तरी तो 200 कोटीचो बंगलो बांदपाक तेजेर थंय लक्ष आसा. 200 कोटीचेर बंगलो आयज हे मिनिस्टर बांदतात. तेज्या पयलीं कशे भोंवताले सादे प्रिया स्कुटरीचे भोंवताले कशे मोटरसायकलीन भोंवताले आयज ते 200 कोटीचे बंगले बांदतात. हे आपले स्वताचे पळयतात कशे बांदतात कितें बांदतात ते खबर ना. 200 कोटी अंबानी अदानी सालगांवकर चौगुले धेंपो बी आहा तेंचे लायणी हे वचून बसलेले आहा. तुमी चिंतात आमचे गोंयचे टॅक्स पेरांचो पयसो हे कशे खातात न्हू. हेंकां मरे घरांसून वचून प्रत्येक जनतेन विचारपाक जाय घरान विचारपाक हे पयसो जाय तूं अरे मिनिस्टर जाल्या उपरांत तुजी जबाबदारी आसता PWD मिनिस्टराची. येवन हांगा तूं कामाची क्वॉलिटी पळय PWDचो इंजिनियर हांगा ना PWDचो SC ना चीफ इंजिनियर ना सॉरी या सुपरिटेंडंट इंजिनियर ना चीफ इंजिनियर ना हांगा एक्झिक्युटीव इंजिनियर ना असिस्टंट इंजिनियर ना कोणूच ना. एकटो कोण तरी आहा म्हाका तुमी दाखयात. PWD मिनिस्टराक हांव प्रश्न करता आनी गोंयचे CM हांव प्रश्न करता तुजे डिपार्टमेंटाचे गाडी गव्हर्मेंटाचे घेवन भोंवता मरे ते वेवस्थीत भोंव येवन थंय मिजाशी मारूं नाका. आतां कोट सूट घालून ते भोंवले म्हणून मिनिस्टर जायना. गोंयच्या लोकांक लागून निवडून दिल्लेले कामां बरी करात आनी हे जे आयज तुमी पळयला आनी खरोखर डेंजर आसा हो रस्तो सुरू करच्या पयलीं 100 फावटी विचार करात आनी गोंयच्या जनतेक तुमी त्रासान घालूं नाका म्हूण मागता. कुडचड्या बाजारांत सध्या कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. नगरपालिकेन कोयराचो विलो लावंक नाशिल्ल्या कारणान ही परिस्थिती उप्रासल्या. हाका लागून दुयेंसां पातळपाक शकता अशी भिरांत मार्केटांतले दुकानदार व्यक्त करतात. नगरपालिकेचे सोडात आतां आमचेरूय कोयर काडपाचो वेळ आयला अशी प्रतिक्रिया दुकानदारांनी व्यक्त केला. हो एक जालो 10 दीस जालो कचरो आसा हेजेर कोण विचार करना. आतां पयलीं पावस आयलो ते पावसाक अशें हांगा भरलें उदक भरलें आनीक ते पावसाची एक पुसोन जर तर आतां उदक पोंदांतल्यान वचपाक तयार जायना आनी ते अशें वचोन थंय सकयल पयर आनी रेल्वे स्टेशना कडेन चॉकअप जालें. म्हणजे हें म्युन्सिपाल्टीन काडपाचें काय कोणें काडपाचें काय दुकानवाल्यांनी पयशे दिता म्हणून ते म्युन्सिपाल्टीन काडूंक व्हरप जाय न्ही. पूण आतां ते दुकानवाल्यांनी काडपा परिस्थिती आयल्या आनी हें जर तर अशें कुसली जायत जाल्यार जळार जावन हे दुकानवाल्यांकच आयज आमगे मार्केटवाल्यांकच ते मलेरिया डेंग्यू बी जावपाची शक्यता आसा. म्हणटकीर ही कोण तरी हेजेर भर दिवची अशें म्हाका तरी दिसता. काणकोणा आशिल्लो बामण पुडो घसघसो व्हांवपाक लागला. ह्या वेळार थळावे तशेंच पर्यटक व्हडा उमेदीन ह्या घसघश्याक भेट दितात. तेन्ना हो रस्तो मातसो रूंद करचो तशेंच बायलां खातीर चेंजींग रूम सारकिल्ल्यो मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करच्यो अशी मागणी जावपाक लागल्या.
काणकोणाक अनेक धबधबे आसा तितून भितरलो हो एक धबधबो बामणबुडो हांगा एक गोंयचेच न्ही काणकोणचेच न्ही ते महाराष्ट्रा कर्नाटकांतले हजारांनी जे लोक आसा ते हांगा भेट दिता पर्यटक भेट दितात हांगा आमी येयले तेन्ना पयलें आतां हो धबधबो चालू जाल्लो आसा 3 दिसां पयलीं आनी हांगा पर्यटकांची गर्दी जावपाक लागलेली आसा हांगा पर्यटकां आमी विचारलें तेंची कितें प्रॉब्लेम आसा ती म्हणटा जी बायलां हांगा खूब प्रमाणात निसर्गाचो आनंद घेवपा खातीर तेंचे चेंजींग रूम आसचे वॉशरूम आसचे अशी तेंची मागणी आसता तशेंच कांय जाणांचें अशें म्हणणें आसा की हांगा भियेरी पिता भियेरी फोडटा हेका लागून लोकांची पुलिसाची हांगा कडक नजर आसा 15 दिसाच्या पावसान कपाड्या 70 केल्लो नवो रस्तो रोमलो देखून यो वच करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा थळावी आमदार दिव्या राणेन हे घडणुकेची दखल घेवन भौशीक बांदकाम खात्याक रस्तो दुरुस्त करून दिवपाची मागणी केली सध्या रस्तो दुरुस्त करपाचें काम चालू आसा शेनवारा फातोडेर मोरजे मर्डी वाड्यार 150 वर्सां पोरणे आंब्याचें झाड पडलें हाका लागून येरादारी आडकून पडिल्ली सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना विरनोडा सरकारी शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक आमदारजी दारोलकार हाणें झाडांची रोपां वाटली विद्यार्थ्यांक सैमा विशीं म्हायती मेळची तांकां झाडांची आवड तयार जावची म्हूण ह्या झाडांचें वांटप केलां अशी म्हायती आमदारजी दारोलकार हाणें दिल्या नमस्कार आयज आमी विरदोडा गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान आसात आनी सगळ्यांक खबर आसतली वन महोत्सव म्हटल्यार की सगळे प्लांटेशन ड्रायव्ह चालू आसता म्हणजे झाडां वांटप आनी वर्सान वर्सां कितलींशींच वर्सां आमी पळयतात की झाडां ही पंचायतीन वयतात आनी पंच मेंबरां वांगडा किंवा आमचे ग्रामस्थ कोण आहा सिनियर तांकां दितात तेंचे कडेन तांकां वाडटात पूण म्हाज्या असो विशय तकलेन येयलो की ल्हान भुरग्यांक जर आमचे नेचर एनवायरमेंट कशें सांबाळप कशें फुडें व्हरप हें सांगपाची आयज गरज आसा ताका लागून आमच्या तकलेन असो विचार येयलो की प्रत्येक शाळेंनी वचून ल्हान ल्हान भुरग्यांक हे ल्हान ल्हान रोपटे आहा म्हणजे प्लांट्स आहात ते दिवचे आनी तांकां तेंचे विशीं म्हायती दिवची आनी तेंच्यांनी ते घरा व्हरपाचें आनी लावपाचें आनी तेची काळजी घेवन आपूण वाडटा तशें तें झाड वाडोवपाचें हेतून आमी प्लांटेशन ड्रायव्ह स्टार्ट केला प्रत्येक शाळेंनी आतां आमी थोडे दिसांनी सगळे हायस्कूल्स जे कॉन्स्टिट्युएन्सी हायस्कूल्स कॉलेजीस हेतूनय सगळे प्लांटेशन ड्रायव्ह स्टार्ट करतले सगळ्यांक झाडां वाटप चालू करतली तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ल्हान भुरगीं म्हटल्यार म्हाजें मातशें सॉफ्ट कॉर्नर एटॅचमेंट चड जाता म्हणून प्रत्येक टायमार हांव ल्हान ल्हान म्हणजे शाळेंनी वयता ल्हान ल्हान भुरग्यां कडेन इंटरॅक्ट करता एक खुशीची बरें दिसता की ल्हान ल्हान भुरगीं जीत म्हणून उलो मारतात अशे प्रोटोकॉल म्हणजे बाकीच्या जाग्यांचे प्रोटोकॉल मेंटेन करतात पूण ल्हान ल्हान भुरगीं जीत म्हणटा पळय तेन्ना एक उमेद येता आपलेपण येता आनी अशेंच ते ल्हान ल्हान भुरग्यांक तेंचो म्हणजे सदांच म्हणटात पॉलिटिशियन व्हडल्यांचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसा हांव म्हणटा ल्हान भुरग्यांचो सपोर्ट आसा ल्हान भुरग्यांची हेल्प म्हणजे वांगडा जर आसा ल्हान भुरगीं जाल्यार चड उमेद येतली आनीक सोशल वर्क करपाक आवाज गोयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात खंयच वचूं नाका पळयत रावात गोमंतक टीव्ही